एक जी गुगली जॉयल आय स्टार्ट विथ अगेन रोहनान उलयत घाली आनी ती खंयच्यान आयली ती म्हाका खबर ना की जर टॅक्सी खातीर जर ॲप तयार करपाक जाय जाल्यार ही इज हॅविंग IT डिपार्टमेंट विथ हिम फ्री ऑफ कॉस्ट आमी ॲप तयार करून टॅक्सी खातीर दिवपा जाता ही गुगली ताणी घाली आतां ह्या गुगलीचेर विकेट पडटली काय ताजे तुगेले 6 मारतले Pramod, the taxi proposal which he is again put, is again a very good proposal because somewhere, I think we are caught up between. No, and he is saying that his department will do it at no cost. At no cost. Now the problem here is, the conveyance cost. Then when the point of debate here is the conveyance cost. Whether these kind of inherent costs will hurt the taxi drivers or whether they are going to directly benefit from that. How it is going to be work out. Whether the logistics are going to favor and whether these local taxis are okay with this kind of an app system, because basically looks like they are not in favor of an app and they want still to continue with the meter. Now they have agreed for to run the meter. Whether they will be ready for an app system, because somehow that app is still not getting into their minds. They are not very happy with the app. But having said that, again, a very good idea from Rohan. You said it's a googly, but it is a googly. It has come out of nowhere when he was speaking. Yeah. So I think he is trying to Kishore, playing the balancing ही गुगली कशी आहा रोहन क्रिकेट खेळटा सो ताका म्हाका दिसता गुगलीचे महत्व खबर आसा आनी ताणें ती गुगली घाल्या आता तातूंत भितर विधानसभेंतलेच कांय जाण गडबडटले ही गुगली आयकून ते कितें जाला टॅक्सीवाल्यांच्या विशया वयल्यान सगळेच सध्या गुगली घालपाक लागल्यात पूण एक तुका प्रमोद हांव सांगता की टॅक्सीवाल्यांचो जो विशय आसा टॅक्सीवाल्यांक कोणूय कितलेय गाळी सवं कशा अलिबाबा 40 चोर म्हटल्या उपरांत सगळ्या 40 आमदारांक दुख्ख दिसता म्हणजे 40 आमदारूय चोर असो त्याचो अर्थ जायना पूण 1-2 आमदारां खातीर बाकीच्यांनी चोर कित्याक म्हणून घेवचे असो टॅक्सीवाल्यांच्या विशयाचो हांवें अभ्यास केला तेंचे जे प्रॉमिनंट इश्यूज आसात पळय ते कोण समजूनच घेवपाचो प्रयत्न करिना आयज ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर टॅक्सीवाल्यां कडेन डिबेट किंवा डिस्कशन करपाक तयार ना टुरिजम मिनिस्टरान बसोंक जाय तेंचे तुमी पयलीं तोंड तुमचे टेप मारा आनी तेंचे फक्त आयका तुमी तांकां शाणपणां सांगू नाका बिकॉज प्रॅक्टिकल जे डिफिकल्टीज आसात टॅक्सीवाल्यांच्यो त्यो कोण समजून घेना तुका एक एग्जांपल सांगता हांव आयज चर्चेन विधानसभेन चर्चेन एपाचो विशयाचेर बरी चर्चा जाली प्रायवेट बशी ज्यो आसात ते प्रायवेट बशींचेर आरोप कितें आसलो की ते कदंबा पेक्षा कमी चार्ज करतात म्हणून कदंबा लॉस वयता आणि त्याचो दोष प्रायवेट बसवाल्यांक आयज ते सांगतात की टॅक्सीवाल्यापेक्षा तो गोवा मायल्स कमी चार्ज करता आणि लोकांक त्याचो बेनिफीट जाता हे तुम्ही कितें सांगतात आणि कितें करूंक सोदतात पळय त्याचो विचार करा ह्या एकूण आर्ग्युमेंटा भितरच विरोधाभास आसा 100% विरोधाभास आसा म्हजो वेळ सारको सोंपला क्विकली तूं जेन्ना ही गुगली कशी पळयता रोहनान एक बरो हें केला कारण तो म्हणटा की तुमी कोण सगळे जाण येयात आनी गोंयकारांचे ॲप करा हितून कांयच वायट ना जी टॅक्सीकारां कडल्यान टुरिस्टांची लूट जाता आमी सुद्दां टॅक्सी घेवन वता पळय जेन्ना केन्ना एअरपोर्टार किंवा मडगांव आनी खंय घेता आमी पळयलां ते कितले चार्ज करता ते आनी ह्या एपाक विरोध कोण करता तें हांव सांगपाक सोदता हे एपाक विरोध करता ते 100, 200, 300 टॅक्सी काडून जे जाल्ले आहात न्ही गब्बर जाल्यात ते लोक विरोध करतात ज्या बावड्याच्यो 1-2 टॅक्सी आसात 4-5 टॅक्सी आसात त्यांचो हाका विरोध ना तो जाणा की एपान तुका सगळ्यांक फायदो जातलो म्हणून सो प्रमोद हांव सांगपाक सोदता की रोहनान बरी स्टेप घेतलेली आसा आनी गोंयच्या टॅक्सीकारांनी त्याचो फायदो घेवचो आनी मोफत गोंयकारांचे ॲप तयार करचे